नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमितान NSUI अध्यक्ष चौधरीक NSUIची प्रभारी वैष्णवी हुजीर बडयलो. प्रकरण राष्ट्रीय अध्यक्षामेरेन प्रभारीचे नाकार. आप काँग्रेस युतीनं इंडी आघाडींतल्यान आप भायर काँग्रेस सिनियर पक्ष कसो वागना. 2027 आपाचे 40 उमेदवार. दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी हिट ऑन. कोलवा माडेलांत जाल्ल्या हल्ल्यांत आतामेरेन 18 जाणांक अटक. वापरिल्लीं शस्त्रास्त्र रिकवर. 6 गाडयो जप्त. शेनवारा 6 जाणांक उखल्ले. दुस्मानकाय आदलीच चौकशेंतल्यान स्पष्ट. पणजे महापालिकेचे नवे बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर घालून 3 वर्सां जालीं. काम सुरूच जायना. थंय डेब्री डंप. उत्पल पर्रीकाराचो क्लीन सिटी अवॉर्डा वयल्यान थमणो. गोंयच्या गोंयांत आतां मेरेन 5 FIR रजिस्टर. BNS कायद्यांत जिल्ल्या अंतर्गत 0 FIR EFIRची व्यवस्था. SP उलयलो. येणावळ वाडोवंक हडफड्या कळंगुटे कांदोळे हाऊस टॅक्स वाडोवपाची गरज ना. लोकांचेर आदींच टॅक्साचें वजें. मायकलान आपयली पंचायतीची बसका. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान गोंयचो NSUI अध्यक्ष नौशाद चौधरीक बडयलो म्हूण बोवाळ. NSUI प्रभारी वैष्णवी भारद्वाजाचे मुखारच आपल्या आंगार आयलो म्हूण प्रकरण NSUIच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा मेरेन पावलां. वैष्णवीच्या नाकार जखम दिसता खरी. विचारल्यार भलतेंच सांगता. फुडाऱ्यां मदीं कितें घडलां तें खंय तांचे भितर. गोयचे काँग्रेस NSUI अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी आपणाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षान बडयलो म्हूण राष्ट्रीय NSUI अध्यक्षाक कागाळ केल्या. हे विशीं आमी NSUI प्रभारी वैष्णवी भारद्वाज हांकां विचारल्यार ती सांगता हो खंय पक्षाचो इंटरनल मॅटर. अभी गोवा में चल रहा है. I was a Bharat Jodo यात्री also. I walked Kanyakumari to Kashmir. देखा है फोटो राहुल के साथ. जी. मैं सोच रहा था अभी गोवा में फाइटिंग वाला चल रहा है सीन. क्या? मतलब It's a very personal. ये जो चीज़ है. वो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है? No, not at all. ये मेरे साथ क्यों है? I'm very in charge और यहाँ की लीडरशिप ने बहुत इज्जत से, चाहे वो नौशाद हो, चाहे PCC हो, चाहे गिरीश जी हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत से रखा है. ये गलत बात है जो आप लोग मीडिया में प्लीज़ ये फैलाए ना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये जो है ये मेरा पर्सनल लगा है और जो वो फाइट की बात है वो हमारा इंटरनल मैटर है. मैं उस चीज़ पे बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. कुछ हुआ फिर लेकिन नहीं. इंटरनल इशू. इट्स ए इंटरनल इशू. ऐसा कुछ पार्टी बेस में अंदर का है. ऐसा कुछ नहीं हुआ ना. नहीं. आपने इंटरनल इशू बोला तो मेरे को लगा फिर से कुछ हुआ है. नहीं. वो इंटरनल कुछ बात है जो हम लोग लीक नहीं करना चाहेंगे, एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे. इतले मजगती स्टोरीत नवो ट्विस्ट. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा व्हायरल जाता ती न्यूज फेक. आपणे खंय ताका मारूकूच ना. कंप्लेन दिल्या किती एक्झॅक्टली इशू. कंप्लेन लेटर म्हाका आमचे सेक्रेटरीन आतां दिला मरे. Secretary and I think I just read on some media that she has already given no matter is sorted out. इशू काय ना रे. नौशाद म्हणतो आमचो भुरगो मरे. NSUI इज आमचो भुरगो मरे. पण कंप्लेन दिस ऑल फेक, ऑल malicious. कित्याक पळयतालो BJP ते घालता. BJP म्हाका दिसता आज गोंयचे मेन इशू हा म्हणतो वोट चोरी. पयर आमी जेन्ना एक्सपोज केले तेन्ना थोडे मिडियाचे आमी पयले साखळे कितें बेश्टे साखळे कन्फ्युजन काय जावं ना जाल्यार नौशादानूय म्हटलें की आपले अशें जाला इशू तो आपण पार्टी कडेन दवरला. असो तो उलयला म्हजे कडेन. सो वी वील अरे नौशाद आमचो भुरगो सांगले तुका. कोण लेटर बरयले न्हू तेणी सेंटर. कोणे बरयले? नौशादान. ते BJP लोक भायर घालता मरे. कोण आतां पयले BJPच्या हँडलाचेर आहा ते.
का बीजेपीन बरोवना मरे ते लेटर पूण एक्शन घेवंक ना जाल्यार कंप्लेंट करता म्हटल्यार NSUचे आसा एक्शन घेवंक ना जाल्यार कंप्लेंट करता म्हणटा प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आप आनी काँग्रेसीची युती ना. इंडी आघाडींतल्यान आप भायर. काँग्रेस सिनियर पक्ष मात तशें काम करिना. दिल्लीचे आदली मुख्यमंत्री सद्याची विरोधी पक्ष फुडारी आतिशी हेड ऑन. काँग्रेसीच्या फुटेराक खंय लोक विटल्यात. 2027 आप 40 मतदारसंघांनी उमेदवार देंवयतलो म्हूण आतिशी उलयल्या. There is a very big tussle as far as the turf war between the opposition is concerned. At this point of time, how are you looking at it? कौन है ऑपोजिशन? आप मुझे बताइए, गोवा में ऑपोजिशन कौन है? गोवा में हर बार पिछले 3 इलेक्शन से गोवा के लोग कांग्रेस पे भरोसा करके उनको ऑपोजिशन में बैठाते हैं, और जिन कांग्रेस के लोगों को वो ऑपोजिशन में बैठाते हैं वो कुछ महीनों में रूलिंग पार्टी में पहुंच जाते हैं. 2022 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, कांग्रेस के 11 विधायक थे, 11 MLAs they had. Aam Aadmi Party had 2 MLAs. Today Congress has 3 MLAs. Aam Aadmi Party still has 2 MLAs. So as far as the Congress is concerned, वो किसी भी स्टेट में ऑपोजिशन का काम करते नहीं है. कांग्रेस इज द सीनियर अलायंस पार्टनर. कांग्रेस इज द ओनली पार्टी इन द इंडिया अलायंस इसका देश भर में प्रेजेंस है. लेकिन कांग्रेस ने कभी भी, देखिए अलायंस का एक धर्म होता है. अलायंस का धर्म ये होता है कि जो बड़ा है वो छोटों को साथ लेके चलेगा, उनके अलग अलग स्टेट्स में साथ लेके चलेगा. लेकिन कांग्रेस ने कभी भी एक सीनियर अलायंस पार्टनर होने का धर्म नहीं निभाया. Are you a part of India Alliance or are you not a part of India We are Alliance? not a part of India Alliance. You're very clear about We it. are very clear about that. And as far as Goa is also concerned, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करने का कोई इरादा नहीं रखती है. I think that आम आदमी पार्टी losing the elections in Delhi, we have to accept the mandate of the people. कि दिल्ली के लोगों को लगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो हो सकता है काम ज़्यादा हो. उनको लगता था कि भाई अरविंद केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट रहता है, तो मे बी देयर इज अ डबल इंजन गवर्नमेंट, डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली वुड हैपन फास्टर. बट दिस ड्रीम ऑफ डबल इंजन हैज अनरावेल्ड इन लेस देन 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के लोग परेशान हो गए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट से. Women, on that backdrop, genuinely, how many seats are you even attempting to contest in 2027? Or that is a work in progress right now? आम आदमी पार्टी intends to contest all 40 seats. कोलवा माडेलांत जाल्ल्या हल्ल्यांत आतां मेरेन 18 जाणांक धरल्यात. वापरिल्लीं शस्त्रास्त्रां रिकवर केल्या म्हणून कळटा. वापरिल्ल्यो 6 गाडयो खंय जप्त. शेनवारा 6 जाणांक उखल्ले. 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. तांचे मदीं आदीं सावनूच दुस्मानकाय आशिल्ली. गँग वार म्हूण आतां मेरेनच्या चवकशेंतल्यान कळटा. कोलवा माडेलांत जाल्ल्या हल्ल्यांत आतां मेरेन 18 जाणांक अटक केल्यात. वापरिल्लीं शस्त्रां रिकवर केल्यात म्हूण माहिती मेळटा. So in that case, we registered an offence, and 5 people were named along with others. Total 18 people have been arrested in this whole case, and we have identified and we have attached 6 people also in this case. So multiple teams were formed after this incident, and we were successful in catching all of them. There are few still remaining. Still teams are working on them, and soon we will catch them. Also, the weapons used in this attack, we have recovered all of them. So, and a special mention to the all South Goa police that not just the subdivision of Gurgaon, but other police stations also contributed in solving the case. Any questions? सर गन जो यूज किया था वो रिकवर हो गया. गन अभी बच रही है, उसको रिकवर करें. So what are the weapons you said are recovered? Please remember. The weapons are the Koita and all those things. झगड़ा होने का कारण क्या है? पर्सनल एनमिटी थी और उसके बीच में 2 लोगों का आपस में जो झगड़ा था उसी का बदला लेने के लिए तो लोग जाने के लिए एंड उस पणजे महानगरपालिकेचे नवे बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर घालून 3 वर्सां जालीं, मात काम सुरूच जायना. ते जागेत खंय डॅब्री डंप केल्या.
क्लीन सिटी म्हूण अवॉर्ड जोडपी CCPच्या सुवातेंत कोयराच्यो राशी उत्पल म्हणटा अवॉर्ड घेतलो तशें शार आसूं जाय. खासा रिपोर्ट. CCPच्या नव्या बिल्डिंगेचो बुनियादी फातर घालून 3 वर्सां पुराय जाली. 75 कोटीची नवी बिल्डिंग बांदपा आशिल्ली. फातर बसयलो मात काम सुरू जावंकूच ना. थंय आतां डेब्रीज डंप केला. मजगती क्लीन सिटी म्हूण अवॉर्ड घेवपी CCPच्या जागेतूच कोयराची राशी. आमी म्हयनोभर फाटीं पयले की पणजे जी CCP आहा ताका एक दिल्ली अवॉर्ड मेळ्ळो. तालियां पणजी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. ती CCPची बिल्डिंग आसली ती खंय तरी ते 2दा फावंडेशन स्टोन तेजे घातलेले. एकदा पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं एकदा फावंडेशन स्टोन घातलो ज्या बिल्डिंगेचे न्यू बिल्डिंग बांदतले म्हणून, आनी 2 वर्सां मागीर आनी पयले आमी CMन हो सेकंड फावंडेशन स्टोन घातलो. पण हांगा आमी सांगल्या त्या प्रमाणे कसलेंच हांगा काम जाल्लें ना बिल्डिंगेचे. जे CCPची एरिया आहा जे बिल्डिंगेच्या फाटल्यानूच आमी आसा आनी थंयसर हो सगळो मातयेचो ढीग आनी एक्चुली डंप हो सगळो मारलेलो आहा. सो हांगा आमी विचारले थोडे आमचे सोर्स आहा तांकां विचारले बाबा ही माती खंयची. ही सगळी पणजेची माती म्हणटा ती. जे कन्स्ट्रक्शन जे CMन फावंडेशन स्टोन घातल्या 75 कोटीची बिल्डिंग त्या बिल्डिंगेचे एक फातर हांगा दिसना. पण पणजेचे सगळे डेब्रीज हांगा तुमी पळोवंक शकता की ह्या एरियेन ते फूल एरिया जी पत्रे लावन ते भितर एक्चुली बंद आसता हे, पण ओपन करीत जाल्यार ही सगळी माती हांगा डंप केल्ली आहा. तर अपेक्षा करता की अवॉर्ड मेळ्ळा पळय तशी सिटी जावची. हरशी सिटी तशी आसा म्हणून अवॉर्ड मेळटा, पण खूब कडेन जे इश्यू आसा ते सॉल्व जावन तशी क्लीन जावची हे हांव अपेक्षा करता. उलटे हरशी अवॉर्ड मेळटा क्लीन आसल्यार, पण खूब कडेन अशे डिब्री बी उडयल्या ती क्लीन करूंक जाय आनी अवॉर्डाक जस्टिफाय जावंक जाय. हे डंपिंग करपाचें कारण कितें हे अजून कळोंक ना. साईदीप कदम वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. BNS चालीक लागत सावन गोंयच्या गोंयांत 5-0 FIR. BNS सकयल जिल्ले भितर 0 आनी EFIRची वेवस्था आसा. SP राहुल गुप्ता ते विशीं उलयलो. 2 दिसां फाटीं दिवचले 0 FIR करून आरोपीक कोलवाळे पुलिसांनी धरिल्लो. फिर्यादींक पुलीस कागाळ करूंक सोंपेपण जावचें म्हूण ही वेवस्था. गुन्यांव खंयचोरूय घडिल्लो आसूं गोंयकारां खातीर जिल्ल्या अंतर्गत वा तालुक्या अंतर्गत 0 FIRची तरतूद आसा. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता कायद्या खाला हें शक्य जाल्लें आसा. आतां मेरेन 5-0 FIR गोंयांत नोंद जाल्यात. हाचे विशीं उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्तान म्हायती दिली. 173(1) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें लिखा हुआ है कि इफ एनी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय पुलिस इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिस एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ है उसके अलावा भी कहीं भी जाके अगर कोई बताता है कि मेरे साथ कोई क्राइम कमिट हुआ है तो पुलिस ऑफिसर हैज़ टू कन्वर्ट इट इनटू FIR एंड देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड एज 0 FIR टू एनीवेयर जहाँ पे भी ऑफेंस कमिट हुआ है. तो हमने इसी को इम्प्लीमेंट किया है और गोवा के सारे PIs को इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि कहीं का भी कंप्लेंट हो, कहीं भी क्राइम कमिट हुआ हो, इफ़ द कंप्लेनेंट इज़ कमिंग टू योर पुलिस स्टेशन एंड इफ़ यू थिंक कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू FIR, 0 FIR. और ऐसा हो भी रहा है पूरे गोवा पुलिस में. जब से ये शुरुआत हुई है तब से 5 हमने ऐसे केसेस में FIR रजिस्टर किए. ई माध्यमांतल्यानूय आतां कागाळ करपाक जाता म्हणून उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्तान सांगलें. EFIR में गोवा पुलिस उसमें भी ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है 173 जो मैंने आपको बोला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि ईमेल इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. तो अगर ईमेल के थ्रू भी कोई कंप्लेन आती है और उसमें हमको लगता है कि आफ्टर ड्यू इंक्वायरी कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सो वी रजिस्टर्ड इट इन प्रॉपर FIR. और उसमें बस एक ही है प्रोविजन कि 3 दिन के अंदर कंप्लेनेंट को आके साइन करना पड़ेगा उसमें. लोकांक 0 FIR आनी EFIRचो फायदो कसो जातलो हाचे विशीं उत्तर गोंयचो SP उलयलो. फीमेल कंप्लेनेंट होता है, उनके साथ अगर कुछ क्राइम कमिट हुआ है तो दे आर हेजिटेंट टू गो बैक टू दैट एरिया जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है. उस पुलिस स्टेशन में जाने में थोड़ा रिलेक्टेंट रहेंगे हमेशा. अपने होम पुलिस स्टेशन जहाँ पे उनकी जान पहचान है, बातचीत है, वहाँ पे जाके उनके लिए कंफर्टेबल है उसको क्राइम को रिपोर्ट करें. तो इसलिए ये फिलॉसफी है इसके पीछे. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, सिनियर रिपोर्टर. येणावळ वाडोवंक हडफड्यां, कळंगुटे, कांदोळे पंचायतींनी हावस टॅक्स वाडोवपाची गरज ना.
लोकांचेर आदींच टॅक्सांचें वजें आसा. कळंगुटेचो आमदार मायकल उलयला. चर्चा करूंक आयतारा पंचायतींत बसका आपयल्या. सगळे टॅक्स डिजिटली एकाच प्लॅटफॉर्मार हाडचे, लोकांचे कश्ट उणे जातले म्हणून मायकल मागता. पंचायतींनी फंड वाडोवपाक हावस टॅक्स वाडोवपाची गरज ना. हावस टॅक्स वाडयल्यार लोकांचेर आशिल्लो टॅक्सांचो भार आनीक वाडटलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. And this notification clearly says that you increase 40 rupees per square meter. आता कोणे घर बांधले जाल्यार 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. सो घर 100 मिटराचे उणें बांदना, 120 मिटर पण 150 मिटर बांदता. सो तेका डायरेक्ट टॅक्स लागू जातलो 40 रुपया पर मिटराचेर. आनी 200 मिटराचें घर आहा जाल्यार तेका डायरेक्ट 8,000 रुपया हावस टॅक्स म्हणून एवरी इयर फारीक करपाचें पडटलें. आनी प्लस 1-2,000 रुपया गार्बेज आसतलें, म्हणजे 10,000 रुपया वर्साक खूब जाता. आतां कोणें करप, कोणा कडेन कांयच पयशे ना पंचायती कडेन. आनी म्हाका दिसता कालांगूट पंचायत इज डुईंग व्हेरी वेल. म्हणून तुमी ग्रामसभाक घाली नाका आनी वाडय नाका म्हणून, म्हणजे लोकांचेर वजन येतलें. सरपंचा कडेन सकाळीं आयज उलयलो की दीस नोटिफिकेशन इफ इट इज इम्प्लिमेंटेड, तेणी एक कोणें तरी घातलां आसतलें की हावस टॅक्स रिवायज करचें म्हणून, हो कितें तरी अशें करचें म्हणून. फाल्यां तेंच्यांनी मिटींग आपयल्या 17 ऑगस्ट to 2025. ऑनलायन माध्यमांतल्यान एकाच प्लॅटफॉर्मा अंतर्गत सगळे टॅक्स हाडचे, लोकांचे त्रास उणे जातले म्हूण आमदारान सरकारा कडेन मागलें. जे इतले डिपार्टमेंटाचे आहा, म्हणजे टॅक्स म्हणजे ते रिन्युअल फीज ही एक जावची, हे म्हाजे फुडले मागणें आसतलें. पर्सन शूड नॉट गो इन 10 ऑफिसीस. ऑल युअर टॅक्सीस, दीस इज युअर बिझनेस, दीस इज युअर टॅक्स ऑनलायन. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. पापा आ रहे, ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. कोविडा उपरांत गोंय फिल्म फेस्टिवल नेटान सुरू. पयलेच खेप गोंयच्या फिल्म फेस्टिवलाक रेड कार्पेट. गोंयचे सगळे एक्टर, फिल्म निर्माते फेस्टिवलाक हाजीर. लोकांक फुकट फिल्म पळोवपाची संद. मात गोंयच्या फिल्म फेस्टिवलाक गोंयकार प्रेक्षक उणे. गोवा फिल्म फेस्टिवल सध्या चालू आसा. 10वो, 11वो आनी 12वो एडिशन हो वांगडाच जाता. आणि जे फिल्म एन्थुजियस्ट आसा, तशे जे कलाकार आसा, डिरेक्टर आसा, जावं टेक्निकल स्टाफ जे सगळे आसा, त्यांचो एक्सपिरियन्स ह्या फिल्म फेस्टिवला बद्दल कितें आसा तो आमी जाणा जावन घेवया. हो सगळो आख्खो फेस्टिवल तांणी एक इफी भशेन ऑर्गनायज केला. And we are so feeling good about it. It's not only watching movies and going away. The people come and discuss about the story, about the craft. तुम्ही कशें केलें, हें केलें. So that is very nice. So you feel inspired to do more. रेड कार्पेटाचेर चलपाक मेळटा हें सगळ्या आर्टिस्टांक बरेंच दिसता. आनी फर्स्ट टायम गोवा फिल्म फेस्टिवलाक जाला. बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा पळय तशें तें. 19 फिल्म्स पळोवपा खातीर तरी लोकांक मेळ्ळी. म्हाका दिसता कॉन्टेंट खूब मेळ्ळो. सो 3 एडिशन वांगडा जाता. सो तूं इफ यू हॅव नोटीस की कोविडा पयलीं जी फिल्म्स आसा ताचो नंबर खूब आसा आनी ताच्या उपरांत जी फिल्म्स आसा ती खूब कमी आसा. सो इट्स एक्चुली अनफॉर्च्युनेट. आय विश म्हणजे ते पॅन्डेमीक खातीर गॅप पडून आशिल्लो जाल्यार घडये ह्या फावटी आनीकूय खूब खूब फिल्म्स आसपाची. सो इट्स अ गुड फिलींग. आनी आय थिंक आमीच आमकां सेलिब्रेट करूं ना जाल्यार कोण सेलिब्रेट करतलो. गोंयान कलेची कमी ना. सगळे घरान कलाकार आसात. ओके, एक्टर्स म्हण तूं, रायटर्स म्हण तूं, सिंगर्स म्हण तूं, सॉंग रायटर्स, बेस्ट म्युजीक प्लेयर. सो कलाकार आसात, डिरेक्टर्सूय आसा, आमची लोकल स्टोरीजूय जायते आसात. ओन्ली थिंग दॅट इज मिसींग इज द ऑडियन्स पार्टिसिपेशन. प्लीज डू कम सपोर्ट अस. मी अशें पर्सनल वचून सगळ्यांक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून आमचे आमदाराचे मिनिस्टराचे थ्रू जर तेंच्यांनी जर तांकां अशें सांगलेलें की बाबा तुमी येया, किंवा स्कुलां आहा जी
प्रत्येक स्कुलांच्यान एक जर क्लास किंवा 2 क्लासी हाडलेल्यो जाल्यार एक आमकां भुरग्यांकूय कळटा आशिल्लें की गोंयान कशी कोंकणी फिल्मां जाता ती. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पुस्तकी ज्ञानाबरोबर बाकीचेंय ज्ञान आसूं जाय. पालकांनी भुरग्यांक फक्त ग्रॅज्युएशन, दोतोर आनी इंजिनियरां पुरते मर्यादीत दवरचें न्ही. करियर करूंक कितल्योश्योच संदी, मळां आनी पर्याय आसात. मुख्यमंत्री उलयला. वाळपय हेडगेवार स्कुलान नाणसा गोशाळेंत गोकुळाष्टम केली. थंय मुख्यमंत्री आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यानय गोमातेची पुजा केली. आपण गुगलच्या जमान्यामध्ये आहोत, ChatGPTच्या जमान्यामध्ये आहोत आणि त्या ChatGPT आणि गुगलचा जर आपण खरोखर चांगला उपयोग केला तर आपल्या भावी जीवनासाठी त्याचा खूप चांगला उपयोग होईल. समोर असलेल्या पॅरेंट्स यासाठी मी मुद्दामून सांगेन म्हणजे मुलांना फक्त आपण म्हणजे नॉट ओनली पुस्तकी ज्ञान नाही तर पुस्तकी ज्ञानाच्या व्यतिरिक्त इतर ज्ञान हेही फार महत्वाचं आहे. आपणही म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या बरोबर त्यांच्या टीचर्स यांचा जर सहकार्य केलं तर आपली सातत्याने मुलं खूप वेगळं काही करू शकेल. बऱ्याच वेळा आपल्या पॅरेंट्सचं लक्ष म्हणजे डॉक्टर्स, इंजिनियर्स आणि ग्रॅज्युएशन एवढ्यापुरतंच मर्यादित असतं. पण ह्या व्यतिरिक्तही आजच्या युगामध्ये वेगवेगळं करिअर हे उपलब्ध आहे आणि मी तर म्हणेन की या हायस्कूलच्या सगळ्या टीचर्स आणि मॅनेजमेंटने 10वीच्या विद्यार्थ्यांना एवढं मार्गदर्शन करावं की ते असताना नॉट ओनली द प्रोफेशनल एज्युकेशन, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, टीचर्स, पण त्या व्यतिरिक्त असलेल्या एज्युकेशनमध्ये सुद्धा त्याने भाग घ्यावा. अर्धा दिवसा अगोदर मला भेटला आणि ही वर्किंग इन द गुगल आणि त्यांनी सांगितलं की माझी पॅकेज 56 lakhs रुपीज आहे. एन्युअल पॅकेज इज 56 lakhs. ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज जस्ट ओनली द इंजिनियर वर्किंग इन द गुगल कंपनी. तर मुलांसाठी नाही, मुलींसाठी सुद्धा तेवढंच चांगलं करिअर आहे. मुलीही आपली एन्युअल पॅकेज 50 लाखाच्या वरती देऊन जाऊ शकतात आणि त्याची आपण विजन नाही त्याचं स्वप्न हे आता बघावं आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहावं. आपल्या गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये एज्युकेशन आज अवेलेबल आहे. म्हणजे आपण ज्याला म्हणतोय की नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स सारखी कॉलेज म्हणजे भारत देशातली 4थी कॉलेज आपल्या कुर्टीमध्ये आहे. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ नो डाऊट आपल्याकडे मेडिकल कॉलेज आहे, फिजिओथेरपी कॉलेज आहे, नर्सिंग कॉलेज आहे, आयुर्वेदिक आयुष कॉलेज आहे. पण त्या सुद्धा वेगळं इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ असेल, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स असेल, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स असेल, अशा वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे मुलामध्ये असणारे सुप्त गुण ओळखून त्यांना प्रॉपर गायडन्स जर केलं तर नक्कीच ही मुलं इन फ्युचर अशाच पद्धतीने चांगले एखाद्या चांगल्या कंपनीमध्ये जॉबला जाऊ शकतात. आणि मी तर म्हणेन की एकदा पासआउट जाऊन नोकरीला लागल्यानंतर आपल्या स्कूलाला डोनेशन द्यायची हिंमत आपल्यामध्ये तयार व्हायला पाहिजे. वर्साप्रमाण अंदूय राजदीप बिल्डर्साची जल्माष्टम मोठे उमेदीन 1200 मायज लोक राजदीप रेजिडेन्सीत बाळकृष्णाच्या दर्शनाक पावलो. हो सुवाळो फक्त राजदीपाच्या फॅमिली पुरतो मर्यादित उरूना लोकांनी तो मोठो व्यापक केला. राजदीप बिल्डर्स राजेश तारकार उलयलो. दर वर्सा प्रमाण अंदूय राजदीप बिल्डर्सान जन्माष्टमी व्हडा उमेदीन मनयली. 1200 मायज लोकांनी खंय राजदीप रेजिडेन्सीत बाळकृष्णाचे दर्शन घेतले. आरती, संगीताच्या कार्यावळींनी सुवाळो फुललो. राजदीप बिल्डर्स हाजे कडेन ही गोकुळाष्टम हा बिल्डर्स जावच्या पयलींची आसा. 2009 ह्या वर्सांच्यान SBI लायफान हांव काम करतालो तेन्नाच्यान आमी 4 फ्रेंड मेळून करताले. म्हजी सगळीं सोयऱ्यां सुद्दां येनासलीं, 4च फ्रेंड मेळून करताले. मागीर म्हजे फ्रेंड सोयऱ्या अशें जाले 40-50 लोक. मागीर इल्लें वेगळें रूप
लोकांचो प्रतिसाद हें पळोवन आजच्या डेटीन आतां पर्यंत 700 ते 800 लोक येवन गेले. प्रोग्रामान इतलें वायब्रेशन, इतले पॉझिटिविटी की अशें की चार्जिंग भरपूर जाता, म्हणजे वर्सभर हेजी एनर्जी उरता आनी केन्ना दुसरें वर्स येता तें कळना. आनी एवरी इयर आतां आमचे स्टाफगण इतले जाल्या, कदाचित प्रुडंटान कवर केलां आसतलें तें, म्हणजे एवरी इयर आतां सेट आमचे स्टाफ लायतात, तेय सामके आतुरतेन वाट पळयता गोकुळाष्टमी येतली, आमी वांगडा काम करतले. प्रत्येक डिपार्टमेंट, आमचे फॅब्रिकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कार्पेंटरी डिपार्टमेंट, इंजिनियरींग डिपार्टमेंट, प्रत्येक एक डिपार्टमेंट आपापली जबाबदारी घेता. आतां इंजिनियर डिपार्टमेंट पार्किंग करता, फॅब्रिकेशन डिपार्टमेंट फॅब्रिकेशनाचें काम करता, कार्पेंटरी डेकोरेशन करता. अशें मेळून आतां ह्या वर्सा तेंच्यांनी मॉलच केला. लोक म्हाका खूब कॉंग्रेच्युलेट करता किंवा एप्रिसिएट करता, पूण राजदीप स्टाफांक चड करचें अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोकुळाष्टम जाली. घराघरांनी मध्यानराती कृष्ण जल्माची पुजा जाली. हालीं तेंपार गोंयांत दही हंडीचो ट्रेंड पातळ्ळा. दुसरे दिसा शेनवारा बाळकृष्ण गोपाळाच्यो दही हंडी, कृष्णाच्यो बालक्रिडा, शारांनी डीजेच्या नेटार दही हंडी. गोंयची कृष्ण जल्माष्टम. गोंयकारांनी गोंयभर गोकुळाष्टम मनयली. कृष्णाच्या जल्मदिसा निमतान घराघरांनी रातच्या वेळार कृष्णाची पुजा जाली. भुरग्यांनी कृष्णाच्या बेसान व्हडा उमेदीन दही हंडी फोडली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भोंवत्या सुण्याचो आंकडो वाडटा. कंट्रोल करतले जाल्यार सरकाराक सद्याचे परिस्थितींत 100 कोटी आनी वेळ वगडायल्यार 10,000 कोटी मोडचे पडटले. वर्साक 15,000च्या जाग्यार 50,000 सुण्यांचें स्टरलायझेशन जावंक जाय, गोवा एनिमल फेडरेशन सांगता. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर खंय दिल्ली पुरती. गोंय सरकार NGO घेवन डॉग शेल्टरां प्लान करता. In front of the government, which by the way is a legal solution still across India. As of today, just forget Supreme Court judgment, which by the way was only locational specific to Delhi. It's not valid in Goa, it's not valid in Bombay, it's not valid anywhere else. It's only for Delhi. How many dogs do we have? 1.45 lakh dogs. How many are we sterilizing every year? Okay, 1.45 lakh dogs. How many new puppies are born? On an average, we have a lot of animal experts in the room, 10,000, 15,000. Okay, so that's the increase of population. So we are basically sterilizing today only about 15 odd thousand dogs. So the original population still remains there. Who's going to create the infrastructure? Who's going to, even the committees have not been created. RTI response from DOM, tell us what you have done,
as part of instructions given by State Monitoring Committee. We have a number of municipalities, I have all the data here. But essentially, out of these 13 odd municipalities, there are 2 or 3 municipalities that did about 1,000 odd sterilization over last 3 years in association with some of our NGOs. But again, nothing is done. Okay. Bottom line is, if we do nothing, nothing is going to happen. Where is the question of failure when we do nothing? Who is responsible for the creation of infrastructure for sterilization today? Is it NGOs? NGOs are running on donations. The line is, the law clearly states that it is government's responsibility to create local monitoring committees. It's right from the Supreme Court order to the law. And wherever in India it has happened, we have seen brilliant results. In Goa, we don't have luxury to make any statement without the documents backing it. Whatever I have read to you is from the information we have gotten through RTI. 3.5 year State Monitoring Committee has failed to constitute a taluka-wide level committee for even basic census of dogs. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये। वाओ, कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।